नमस्कार. गोवा मिडेत अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोयचे मायनिंग ब्लॉकांचे पावणेची प्रक्रिया सुरू. प्री बिडिंग बसकेत 24 इत्सूक कंपन्यो आयल्यो. 4 मायनिंग ब्लॉक ई पावणेर काडपाची तयारी मायन्स खात्यान केल्या. इत्सूक कंपन्यांनी गोयच्यो आनी गोंया भायल्यो कंपन्यो आसात. प्रत्यक्ष पावणी डिसेंबरात जातली म्हूण पावणेची प्रक्रिया पळोवपी खण संचालक सुरेश शानबागान बसके उपरांत मिडियाक सांगले. The first NIT of 4 blocks for auction on 30th of September 2022. As per the bid schedule, today is the pre-bid meeting which is held at Institute of Managers Braganza. We had a very good enthusiastic response. 24 companies have participated in the pre-bid conference and it went very well. All are from Goa? No, not necessarily. Including Goa, there are companies from all over the country. They have participated. Not to answer those written queries. The queries have come in hundreds. So we will be preparing answers for that, and the last date to give answer is the 3rd of November. To answer those. But today, basically, the pre-bid conference is we have made a presentation about the bid. The tender document and the process, and there was another presentation by MSTC which runs the bid process on their portal. So they have explained how the bid process runs, how they have to bid for it, how the documents are to be uploaded, how the auction takes place. Thereafter we had a question and answer session. While some of clarificatory nature they have asked, some have repeated the questions they have asked in the query part of it. So it was a very good response. So thereafter the technical qualification happens. Then in December the auction process takes place. मध्यान आहार बंद जाल्यार भुरग्यांचे आरोग्य उपस्थितीचेर परिणाम जातलो म्हूण राज्य बाल हक्क राखण आयोगाक हुस्को. मिड डे मील पुरवणेची घडी विस्कटल्या म्हूण मिडिया रिपोर्टाची आयोगान स्वता दखल घेतली. शिक्षण खात्याक नोटीस. उपाय काडून 15 दिसां भितर कंप्लायन्स रिपोर्ट मागला. ती चॅरिटी न्ही, भुरग्यांचो हक्क म्हूण खात्याचे कान पिळे. म्हयनो जालो काणकोण सुमार 2000 भुरग्यांक मिड डे मील मेळना. पैसे दिले ना जाल्यार कितलेशेच मिड डे मील दिवपी ग्रूप दिवाळी उपरांत सप्लाय बंद करपाचे. मिडिया रिपोर्टावेल्यान राज्य बाल हक्क राखण आयोगाचो अध्यक्ष पीटर बॉर्जेसान प्रकरणाची स्वता दखल घेतली. राज्य बाल हक्क राखण आयोगाची मिड डे मिलाविशीं शिक्षण खात्याक नोटीस. भुरग्यांक शाळेंत माध्यान आहार मेळप ना ही हुस्क्याची गजाल. कारभार जाग्यार घालूंक सरकारान लक्ष घालचें. पोषक अन्न दिवन भुरग्यांची पोषण स्थिती शाळेंत हजेरी सुदारपाचो हेत. गरीब भुरग्यांक शिक्षण मेळचें, कुपोशणाचेर उपाय काडूंक येवजण. मिडियांत आयिल्ले रिपोर्ट पळयल्यार परिस्थिती भयानक. माध्यान आहार बंद जाल्यार भुरग्यांच्या आरोग्य उपस्थितीचेर परिणाम. प्रस्न तडीक लावंक दीर्घकालीन उपाय काडूंक सरकाराचें लक्ष जाय. येवजणेक 2 दशकां जालीं, आतां मेरेन घडी बसूंक जाय आशिल्ली. मिड डे मील पुरवण ग्रुपांक सरकाराचे पयशे पडना. थोड्यांक दिता ते रेटीन मेनू परवडना. जाता तितले बेगीन उपाय काडून आयोगान शिक्षण खात्याकडच्यान 15 दिसां भितर कंप्लायन्स रिपोर्ट मागला. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मनोज परब आनी वांगडी महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री आनी मनसेचो मुखेली राज ठाकरेक मेळ्ळे. ही भेट खंय तांचे अणभव आनी लोकां खातीर काम करपाची पद्दत, संघटन कौशल शिकपाक म्हूण मनोज उलयलो. रेव्होल्युशनरी कोणाची बी टीम न्ही, असल्यार उगड विजीट करचे नासले. गोंयांत बीजेपीचो विरोधक खंय फक्त आर्चीच. शिवसेना जावं मनसे जावं हे ऑल ओवर महाराष्ट्रा तेंची येदे व्हडले ऑर्गनायझेशन ते कशें सांबाळटा, कशें हँडल करता, कशें ते एक्टिविटीज करता, कशें आपल्या भुरग्यांक आपल्या कार्यकर्त्यांक ते वांगडा दवरता, हे आमकां शिकपाची गरज आसा. कित्याक आमी एक ग्रोईंग ऑर्गनायझेशन आसा आनी ह्या फुडें जी इलेक्शन जातली ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स वर्सीस BJP जातली. सो तेका लागून आमकां स्ट्रॉंग जावपाक जाय. आमच्या कडेन चड टायम ना. फुडले 5 आतां 2024 व्हडलें इलेक्शन येता, तेतूनय आमचो व्हडलो रोल आसतलो कित्याक काँग्रेस आवट ऑफ द पिक्चर गेल्ली आसा.
2027 परते व्हडलें इलेक्शन आसा तेन्नाय ऑपोजिशन म्हणटा ते गोंयान BJPक आरजी सोडून दुसरो कोण ना आनी ऑल गोवा प्रेजन्स आसलेली पॉलिटिकल पार्टी एकूच रेव्होल्युशनरी गोवन्स आसा. तशें राज ठाकरेन महाराष्ट्रान एक तेचो विजन डॉक्युमेंट केल्लो महाराष्ट्राक लागून. सो हे सगळे आयडियाज घेवन आमच्या गोंयांक लागून, आमच्या मातयेक लागून, आमच्या लोकांक लागून जें कितें बरें आसतलें, जें कितें आमच्या पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन, जे पोगो बील जी आमची बेज आसा ती घेवन आमी कशे फुडें वयतले हेचेर आमची डिस्कशन्स आसतली. आतां थोड्या जाणांनी आमकां म्हणपाक चालू केलें की प्रूव जालें आतां BJPची बी टीम म्हणून. इतलेंच सांगपाक सोदता, जर आमी बी टीम आसले जाल्यार आमी हे मिटिंग्स ओपनली करचे नासले, आमी ते फोटोज रिवील करचे नासले, नाजाल्यार कोणाक सांगचे नासले. मिटिंग्स आमचे हिडन आसपाचे, क्लोज रुमान आसपाचे आनी ते कोणाक कळचे सुद्दां नासले. इतले मूर्ख न्हू आमी की कोण तरी आमी जर तेंची बी टीम आसली जाल्यार ओपनली आमी ते लोकांक दाखोवपाक. म्हापश्या बस स्टँडार बामणवाडो कांदोळेचे टॅक्सी ड्रायव्हर चंद्रकांत आनी ब्रिजेश शिरोडकार ह्या बापोय आनी चल्याचेर चाकवान खुनी हल्लो केलो. दोगूय भाडे घेवन म्हापसा बस स्टँडार आयिल्ले. गाडी फाटी फुडें करतना फुड्यानूच आशिल्ल्या स्कूटरीक लागली. ताचेर दोगांनी वाद घालून ताचेर चाकवान हल्लो केलो. पुलिसांनी ह्या प्रकरणात खोर्ली म्हापशेच्या समीर पेडणेकार आनी सुरेश कुंभार ह्या दोगांक उखल्ला. आनी दोगूय जाण येयले आसता आनी म्हाज्या गाडये फुडल्यान अशी घातली बँड करून. ती म्हाका कांय खबर ना, पूण पयलीं अशी घातली ती आनी हांव लगेच काडटलो. ते सायडीन 2 व्हिलर पार्किंगा, 4 व्हिलर पार्किंगा थंय पार्क करूंक ना, हाडले आनी मुद्दाम अशी घातली. आनी फाटल्यान बोत येयले उड मारूंक लागली पेपॅट करून. तो म्हणून लागलो फुडें घे फाटल्यान लायट लागले न्हू. म्हणटकूच ऑब्वियसली हांव फुडेंच घेतलो न्हू. आनी म्हाजी गाडी वूत आनी तेणी बँड करून सायड स्टँडार ती म्हाका जळपाक ना. आनी हांव फुडें काडटा कटकन ती मातशी पडली. तितल्यान हांवें ती पयली उखलून दिली. तो म्हणलो आपल्या गाडयेचेर मारलो डॅमेज केली. हांवें म्हणल्यार बाबा मातशी लागून पडल्या, कितें जाला डॅमेज म्हटलं तुजें. तो म्हणलो पळय हें जालां तें जालां, म्हाज्या गाडयेक काय जालें तेजें काय ना, लिवर मोडला म्हणूंक लागला तो बँड केला. ओके म्हटलं तुका हांव लिवर दिता घालूं ना. म्हणूंक लागलो तूं पयशे घे आनी गाडी सोंग लागलो आनी उज्जत केली आनी म्हाका मारपाक स्टार्ट. जेडी येयलो तेकाय बाबड्याक मारता लोक कोण हाडून आमचे सुरयो ओडल्या. तेजेरूय बाबड्याचे तो जाणटो तेजेर ओडल्या सुरी आनी तो आपल्या तकलेन पडलो, तो अनकॉन्शियस जालो. आनी म्हाका दोगांयनी धरून म्हाजेरूय सुरयो ओडल्या. आख्खे रक्ताचे ती सुरयो ओडल्या. तरी वो दाट जिन्साचो हो कपडो शर्ट म्हणून वातावलो. पयलीं आमची वो फ्रेंडशीप बी तशी कांयच ना. फर्स्ट टायम पयला. अरे बाबा कितें जाला रे, कित्याक गेला काय आमी म्हाका केवडो म्हणटा तो मारनाका रे म्हणटा कितें जाला सांग. मागीर हांगा मारलें तेणी एकट्यान मागीर दुसरे येता तेणी हांगा कितें मारलें. मारना फुडें सोमतें हें जालें, व्हडलो रक्तालो. व्हडलो सोमतें हें जालो. मागीर हांगा घोळ्यान पडलो हांव. पडना हांव एकाचो मारूंक लागलें पडटे. हांवें म्हणलें थंय उठलो, अरे बाबा कोण तरी या रे सोड्या म्हणून कोणूच येवंक ना. डॉक्टर कोण येयलो ना, लोक सगळे पळयता खूब जाण आसले लोक. सप्टेंबर 2019 तुया चिरेखणीत बुडून सोंपिल्ल्या 4 विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात गोंय सरकाराक पडले. 4य फामिलींक दरेकी 16 लाख रुपया वर्साक 6% जीवरान दिवचे म्हूण एनजीटीन दिल्ले ऑर्डीक हात लावंक कोर्टान मनीसपणाचें कारण दिवन न्हयकार दिलो. लुकसाण भरपाय दिवंक लायली म्हूण एनजीटीचे ऑर्डी आड मीन खातें सुप्रीम कोर्टात गेल्ले. पेडणे तुवेंचे डॉन बॉस्को हायस्कुलांतले 4 भुरगे तुवेंचे चिरेखणीत बुडिल्ले. त्या वेळार बेकायदेशीर मायनिंग ऑपरेशन्स आनी बेकायदेशीर चिरेखणींची प्रकरणां पळोवपी एनजीटीन ह्या प्रकरणाची स्वेच्छा दखल घेतिल्ली. भुरग्यांच्या फामिलींक दरेकी 16 लाख रुपया वर्साक 6% जुरान दिवचे म्हूण तांणी गोंयच्या मायन्स खात्याक ऑर्डर दिल्ली. लुकसाण भरपाय दिवन चिरेखणीत काम करतना पुरोवंक ना तांचे कडच्यान सरकार पयशे वाशील करूंक शकता म्हूण एनजीटीन सूट दिल्ली. मात सरकारान तशें करिनासतना सुप्रीम कोर्ट घातले. एनजीटी असली ऑर्डर कशें दिवंक शकता म्हूण एनजीटीच्या अधिकाऱ्यांचेर प्रश्न केलो. सुप्रीम कोर्टान तांचे याचिकेचो निकाल लायलो. निरीक्षण नोंद केलें तें अशें, ज्यांची वाडिल्लीं भुरगीं सोंपल्यात त्या फामिलींक लुकसाण भरपाय मेळूंकूच जाय. एनजीटीन मनीसपणाचे नजरेन जो निर्णय घेतला तातूंत कोर्ट मेतेर जावचो ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. एक राष्ट्र एक पुलीस युनिफॉर्म समान पुलिसिंग. प्रधानमंत्री मोदीचे राज्यांचे घरमंत्री, घर सचिव आनी डीजीपींचे चिंतन शिबिरात बौद्धिक. हरियाणात जाल्ल्या चिंतन शिबिराक प्रधानमंत्री व्हर्च्युअल उलयलो.
आधुनिक गुन्यांव आनी गुन्यांवकारांक शिमो लागनात। राज्य आनी केंद्रांचे पुलिसिंग एजन्सींचो ताळमेळ जाय, प्रधानमंत्र्याचो उलो। कानून व्यवस्था किसी एक राज्य के दायरे में सिमटी रहने वाली व्यवस्था नहीं रह गई है। अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी की मदद से एक राज्य में बैठे अपराधी दूसरे राज्य में भयंकर अपराध करने की ताकत रखते हैं। देश की सीमा से बाहर बैठे अपराधी भी टेक्नोलॉजी का जमकर गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, केंद्र और राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल, ये बहुत जरूरी है। कॉमन प्लेटफॉर्म के विषय में बड़ा मन रख करके सोचना ही पड़ेगा। हमारे लिए भी आवश्यक है कि हमारे देश के पुलिस बेड़े में हम सोचें, साथ मिलकर के सोचें, कोई किसी पर थोपने की जरूरत नहीं है, एक इवॉल्व करें। आप देखिए बहुत बड़ा लाभ होगा और एक दूसरे के ताकत में इजाफा होगा। वन नेशन वन पुलिस यूनिफॉर्म, हाँ उस राज्य का एक टैग हो सकता है, उस राज्य का एक नंबर हो सकता है, लेकिन पहचान कॉमन बने। घेऊ एक बारीकसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट। फुडल्या 25 वर्सांचे टार्गेट दवरून टीम इंडिया म्हूण एकठांय काम करून ड्रग्स ना करपाचे, नक्सलायटांचेर उपाय काडपाचे, बॉर्डर सेक्युरिटीचेर, पुलीस होमगार्ड इश्यूचेर काम करपाचे चिंतन शिबिरात थारला म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो। राष्ट्रीय सुरक्षा हो महत्वाचो विशय आशिल्लो अशें तो उलयलो। चिंतन शिबिरान स्पेशली होम मिनिस्टर्स हांच्या बरोबर सगळ्या राज्याचे मुख्यमंत्री आणि सगळ्या राज्यांचे होम मिनिस्टर्स, DGP, होम सेक्रेटरीज या सगळ्यांची होम डिपार्टमेंट रिलेटेड वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा आशिल्ली। खास करून बॉर्डर इश्यूज, म्हणजे आमकां हांगासर कोस्टल बॉर्डर लागता, लँड बॉर्डर लागना। त्याच उपरांत आमी म्हणटा की नक्सलाइट इश्यूज आसतले, त्या उपरांत ड्रग्स इश्यूज आसतले, पुलीस इश्यूज आसतले, होमगार्ड्स, अशा पद्दतीचे वेगवेगळे इश्यूज, इंटरस्टेट इश्यूज जे आसा ह्या संदर्भात ताजेर डिटेलान डिस्कशन्स जाले। आणि त्या संदर्भात टीम इंडिया म्हणून काम करता ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचे मार्गदर्शन जालें व्हर्च्युअली, आणि सगळ्यांनी मिळून काम करचे, टीम इंडिया ह्या स्पिरिटीन काम करून आमच्या देशात जे ड्रग्सची मोठ्या प्रमाणात म्हणजे भायल्या कंट्रींतल्यान म्हणा किंवा हांगासर जे ड्रग्साक बळी पडले वता, खास करून तरणाटे, ते कमी जावपा खातीर म्हणजे जे काम टीम इंडिया म्हणून सगळ्या स्टेटींनी मिळून करपाक जाय, ताच्या खातीर काम करचें। आणि त्याच बरोबर नक्सलाइटचेर काम करचें, त्याच बरोबर बॉर्डर सेक्युरिटी ह्या विशयाचेर टीम इंडिया म्हणून एकत्रित्या येवन काम करचें। आणि ताजें लक्ष 2047 म्हणजे फुडलीं 25 वर्सां लक्ष दवरून ओके भारत देश फुडें व्हरपाच्या भितर काम करचें। ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचें मार्गदर्शन मेळ्ळें, त्याच बरोबर ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित भाई शाह हांचें मार्गदर्शन मेळ्ळें। आणि त्याच नुसार आमी कितें म्हणटा की तांच्यानी सांगल्या प्रमाणे पंचप्राण आणि नॅशनल सेक्युरिटी हो महत्वाचो इश्यू तितूंतल्यान आशिल्लो। लँड ग्रॅब केशी हाताळूंक नेमिल्ल्या कमिशन ऑफ इन्क्वायरीचें काम शुक्रार सावन सुरू जालें। आयोगाचो अध्यक्ष बॉम्बे हायकोर्टाचो निवृत्त जुईज VK जाधवान SITचे SP कडच्यान जमनी बळकावपाचे केशींची म्हायती घेतली। उपरांत पाट्यार कचेरी पळयली। आयोगाच्यो प्रत्यक्ष सुनावण्यो नोव्हेंबरच्या दुसऱ्या सप्तका सावन सुरू म्हूण सुत्रां सांगतात। गोंय सरकारान जमनी बळकावपाचे केशी हाताळूंक नेमिल्ल्या कमिशन ऑफ इन्क्वायरीचो अध्यक्ष बॉम्बे हायकोर्टाचो निवृत्त जुईज VK जाधवान शुक्रार सावन कामाक सुरवात केली। रजिस्टर जाल्ले केशींची SIT SPन ताका म्हायती दिली। सांजे पाट्यावेल्या कचेरेचें इन्स्पेक्शन केलें।
कमिशनाक काम ह्या मुद्द्यांचेर आसतलें. गोंयांतली खाजगी हेर खंयचीय जमीन बळकावपाची केस आसूं, सगळ्यो हाताळप, ताची चवकशी करप आनी संबंदीत अधिकाऱ्यांची जबाबदारी थारोवप. तशेंच जमनी बळकावपाचे केशींत सरकारी अधिकारी वा हेर खंयचेय समाज वावुरपी फुडाऱ्यांचो आस्पाव आसा काय ना तें सोदून काडप. इतल्या मोठ्या प्रमाणात जमनी बळकावपाची प्रकरणां कशी जाली ताचो तपास करतना प्रशासकीय वेवस्थेंतले बोथे उणीव आड नजर केल्ल्या गजालींचोय तपास करप, कायदेशीर गजाली पळोवप. फुडें जमनी बळकावपाचे केशी जावच्यो न्ही म्हूण प्रशासकीय वेवस्था कायदेशीर गजाली बदलपा खातीर पावलां उखलूंक उपाय करपाक कारवाय करपाक सरकाराक शिफारस करप. जमनी बळकावपाची आनीक प्रकरणां जावंक जायना म्हूण सरकाराक कायद्यांत सुदारणा करपा विशीं शिफारस करप. सुत्रां कडच्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण नोव्हेंबराच्या दुसऱ्या सप्तकासावन आयोगाच्यो सुनावण्यो सुरू जावं येता. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी आनी शिरीष कुंकळकार वांगडा लौकीक शिलकार. आपाचे हिंदुत्व चालचलन नोटींचेर लक्ष्मी आनी गणपतीचो फोटो आसचो म्हूण दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाची आतां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक चीट. देशाची अर्थीक परिस्थिती सुदारतली जाल्यार महात्मा गांधीचे फोटो बरोबर खंय लक्ष्मी गणपती आसची 130 कोटी भारतीयांचे वतीन निवेदन करता म्हूण सांगून केजरीवालाची प्रधानमंत्र्याक चीट. 3-4 म्हयन्यांच्या पावसाळ्यात शेतकारांनी बेकार बसचे न्ही, तवशांचे मळे लावन फायदो करचो. हे पीक कमी सुवातीच आनी पावसाचे उदकांतूय काडूं येता म्हूण केपें काजूर गांवच्या शेतकारांचो अणभव. फाटलीं 4 वर्सां हे शेतकार पावसाळ्यांत तवशी लायतात. बरी जोड जाता ते भायर तांकां बाजाराक रस्त्यार बसचें पडना. उत्पन्न हॉर्टिकल्चर घेता. काकड्याची फार्म करपाक स्टार्ट केलें म्हणजे लोक सगळे आमची करता हांगा ह्या गांवाक. म्हणजे गेले ते 3 वर्सां फाटीं हें 4थी वर्स. आनी हेच बियाणी एग्रीकल्चराक मेळटा तेंचे कडल्यान हाडची पडटा, कित्याक आमी हांगा दवरून ते बी जायना, तेंचे कडल्यान घेता फ्रेश बी हाडून आमी ते फ्रेश तयार करता. आनी एक सादारण 500 स्क्वेअर मिटर जावं 1000 स्क्वेअर मिटर हितून भितर आमी ती इल्लोसो कुडको घेवन ती वय करता आनी त्यो रोवपाक स्टार्ट करता. आनी त्यो रोयली नंतर आमी अशें कितें आसा 3 म्हयने आमी पावसांतल्यान आमकां काम आसना म्हणटकीर काम ना म्हणटकीर बेकार पार्ट टायमार आमी हो काम करपाक कित्याक करता, आमी बेकार आसा, आमकां कितें तरी खंय तरी काम मेळपाक जाय. आमी काकडी तर घातल्यो सादारण हांवें केल्या त्या हितूंक म्हागेल्यो 1000 स्क्वेअर मिटरा भितर हांवें केल्ली वनूच तितूंक म्हाका 20 क्विंटल मेळ्ळी आनी ही रेट आसा 27 रुपीज. म्हणटकीर हेजे रेटीक आनी हेका म्हाका बसपाक लागले आनी हे 3 म्हयन्यां भितरूच ते काबार जाता आनी बरो फायदेशीर आसा आनी फास्ट तेजें हें काम सोंपता. काम तर वेवस्थीत आसा. आमी उत्पन्न करता इल्ले थोडे लोकांक रस घेता आमी, ते आमकां भरपूर फायदे आसता. कसले काकडीचे काकडी जावं घोसाळी. तुम्ही आता कितली जाग्याचेर रोयलो तो? आमी अशें 500 एक वाटी जाला आमकां 1.5 लाख सुमार. हेल्प करपा आमी दोग जाण आनी इतली पीक केलें. उदक बी कशें मेळटा तुमकां? उदक मेळना आमकां. मागीर आमी बेश्ट पावसा उदकाचेर रोयता. लोक रोयता म्हणून हांवें अशें केलें थोडी काकडी अशें कळ्ळें तुका. पूण लोकांन आमी 2 वर्सां रोयली हेजे फाटले कडेन आनी ओनो म्हाका आयली. आमी चड जाग केलो आनी पयलीं ओनो चड फायद्या पडलो म्हाका. पयलीं वर्साक 15 मेंबर आसले आनी आतां ते ही 3 वर्सां गॅपा भितर ह्या 4थी वर्साक 71 मेंबर जाले, म्हणजे 70 आनी 1 मेंबर जालो. आनी हे फायदे पळोवन हे लोक सगळे तयार जाता आनी अशेंच जावचें आनी कितें तरी ह्या लोकांनी आमकां एक पावसांतल्यान हें उत्पन्न दिवचें आनी हें केलें जाल्यार आमकां फायदे आसा. तशेंच गव्हर्मेंटाक तें घेवपाक आमकां खंय वाटेर बसपाक पडना, हॉर्टिकल्चरान डायरेक्ट ते घेता. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.